आमी न्ही हे म्हाजे देराचें घर हांगा डेली न्ही आमी माजराक जेवण घालपाक लागून येता. देर सद्याना बेंगलोर गेल्लो आसा तेन्ना आमी सकाळीं घोव कितें म्हणपाक लागलो हांगा माजराक कापून घालून वयता तेन्ना येयली जाल्यार एक गेट ओपन आसा ते भितरलें दार ओपन आशिल्लें. मागीर घोवान म्हाका फोन केलो दार ओपन आसा म्हणून. मागीर सोमतो म्हाज्या देराक श्यामाक फोन केलो दार ओपन आसा. तेणें नेबराक फोन केलो. मागीर ते नेबरान तो भितर गेलो. पयल्या सगळें तोडफोड केल्लें आसा. मागीर सगळे देरांक फोन करून आपयलें आनी मागीर पुलिसांक सांगलें. पुलिसूय रोखडें येयलें. पळयलें जाल्यार न्ही सगळी आलमारी फोडलेली आसा. तिनूय आलमारी फोडल्या. तितूंतले भांगर पयशे कांय ना. आतां कितलें आशिल्लें कितें तें देर तरी सांगपाक शकता. कित्याक म्हाज्या आई मांवाचें मायेचें सगळें भांगर हांगाच आसतलें. तेजे बायलेचें कशें कितें म्हाका अजून कांय खबर ना. तेजी बायल आनी चेडूं बेंगलोर आसता. ते इंटर्नशिपाक लागून गेल्ले आसता. तुम्ही काल रावंड बी मारले? राती 10 येवन गेला आमी. लायट बी पेटोवन गेल्ली. लायट चालूच आशिल्ली. पयल्यार भायली आंगणाची लायट बंद आसा. वायर तोडलेली आशिल्ली. लॉक तोडलेलें आसा मेन दाराचें.